उदक कापसा भितर वेता, उदकाचो प्रमाण उणो जाता. उदकाक कापूस कितेंच दिना, उदकच जिरता इरता. त्या उपरांत साकर आसा. साकर आमी उदकान किरयतना उदक बदलता. साकर आपणाचें रूप बदलिता, उदकान किरोन उदक गोडशें करता. हांव कोण जावन आसा, एक फातर या हांव कापसा भाशेन, या हांव एक साकरीच्या मेला भाशेन. जायत्यांनी म्हजो मोग केला, पूण हांव त्या मोगाक पाटी मोग दितांगी. ह्या फातरा भाशेन हांव मोगाची शेळ म्हजे थंय नासतना सुकोच उरलांगी. हांव कापसा भाशेन गी, हेरांक हांव म्हाका जाय तशें वापरता, पूण म्हजे तावन हेरांक हांव कितेंच दिना. तांच्या जिवितांतलोय मोग हांव उणो करतांगी. ह्या हांव साखरे भाशेन आसा. जेजू आपणाच्या समाज संपणाक देवपणाक लोबदोन रावनासतना आमचे गतींत आयलो, आमचें रूप ताणें घेतलें. तो एका रितीन आमच्या मनशापणान किरलो. जल्मातावन मरणा पर्यंत आमचे सारको तो जालो. पातक मात सोडून हेर सगळ्यान ताची गत आमची गत जाली, आमची गत ताची गत जाली. ताणें आमकां एक अपुरबायचो मंदमन दिल्लो आसा. हांवें जसो तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो मोग करा. तर त्याच मोगाच्या कर्तरा लागीं आमी आतां हें मागणें करया. मोगळा जेजू, तूं जावन आसाय मोगाचें भंडार, दळायचो सागोर. तर सुमी आमकां सुमेस्तान तुजे बरी कर. म्हजें म्हाका म्हणलें तें आपलेंपण सांडून, म्हजो स्वार्थ सांडून, म्हजो अहंकार सांडून चडून चड हेरांच्या विशयान चिंतूंक, तांच्या गरजांक पावोवंक, म्हजो वेळ, म्हजी संपन्मुलां, म्हजे शेगूण आनी म्हजें म्हाका तुवें दिल्ली ती कृपा, ती सगळी हेरां पसत वापरूंक तूं म्हाका उदार काळीज दी. सोम्या हांव अस्कत, हांव अब्बल, तुजे बरी मोग करूंक हांव सकना. म्हजें काळीज भोव ल्हान. सोम्या तुजो मोग म्हज्या काळजांत घाल, आनी अशें तुवें मोग केल्ल्या बरी हांवें मोग करीसो कर. मोगळा जेजू, तूं तो बरो समर्यागार जालोय. तूं आमच्या गतीन जियेलोय, आमचे गाय तुवें बांदले. पवित्र सक्रामेंताद्वारे तुवें आमकां तुजें जिवीत फावो केलें. आनी अशें आमी बरे भलायकेंत आसून आमी हेरांक पावोवंक तूं आमकां आज धाडटाय. तर तुज्या मोगाची हातेर आमी जायशें कर. आमच्या उतरांनी, करण्यांनी, चिंतनांनी तुजो मोग हेरांक पाठोवंक तूं आमकां कळीत कर, आमकां जाणवाय दी. हर एका संगतींत कशें आमी हर एका कणाक मीठ घालता, तशें हर एका संगतींत मोग घालूंक तूं आमकां शिकय. आमच्या मरणाच्या आखरेक आमची जडती मोगा वयर जातली म्हणून खुर्साच्या सुवान सांगिल्लें आसा. हांवें कितलें संपदलां, हांवें कितलें जोडलां, हांवें कितलें आपणायलां म्हूण तूं खंडीत विचारचो नाय. बदलाक हांवें कितलो मोग केला, हांवें कितलें म्हाका त्याग केला.
हांवें कितलें हेरांचें चिंतलां, हेरांच्या गरजांक पावलां हें तूं म्हाका विचारतलोय. मोगा वयर म्हजी झडटी जातली. हें समजून चडांत चड तुवें आमकां दिल्लो हो वेळ, ही म्हजी देणी, तुवें दिल्ली ती कृपा हेरां पासून हांगासर ह्या संवसारांत वापरून एक दीस तुजे मुखार मुखामुखी आमी भेटता आसतना मोगाच्यो करण्यो तुजे सुशीन हाडूंक हांवें मोग केल्लो ह्या संवसारांत तुजे कडेन सांगूंक तूंच म्हाका फावो कर. हें सूख तूं आमकां सुमेस्तां दी म्हणून आमी तुजे लागीं मागता. अर्गां तुका सुमया जेसू, होगळाप तुका सुमया जेसू, महिमा तुका सुमया जेसू. भयणीनो, मिसाच्या प्रस्तावना पयलें ह्या वर्साचें ध्येय गीत आमी सांगता गावया. जेसू दयामी भावानी भयणी आमकां आसा एकलो स्पान, ताच्या मोगाचो आत्मो दिवून केल्यान ताणें आमकां ताची भुरगीं. कितलें बरें भाव भयणी भाशेन एक मोठान आमी जियेवचें, तवळ बापाक दिता महिमा. मेळटा आमकां बेसांव ताचें. कितलीं बरें भाव भयणी भाशेन एक मोठान आमी जियेवचें, तवळ बापाक दिता महिमा. मेळटा आमकां बेसांव ताचें. जोडिल्लें सगळें घेतलें आमी दिल्ल्यान ताच्या संतोष. बसूंची येता हगे सांडून करता बापाचें काळीज दादोस. कितलें बरें भाव भयणी भाशेन एक मोठान आमी जियेवचें, तवळ बापाक दिता महिमा. मेळटा आमकां बेसांव ताचें. मोगाच्या भाव भयणीनो, बरो दीस तुमकां मागता आनी बाळोक जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक तयाराय जावन आज 4थ्या दिसाच्या नोवेनाक येवकार मागता. मोग जावन आसा पवित्र आत्म्याचें आनी एक फळ. मोग करचो मनीस खंयचेय मिसांव आनी पंथावान सलिसांत स्विकार करता आनी अडकळी जिखता. जेजूचे शिश्य जावंक आमचे थंय विशेश तालेंतां, बुद्वंतकाय, प्रावादपणाचे देणे, आत्मीक देणी, अजापांचे देणे आसचे म्हूण ना. कित्याक प्रावाद्यांचे उलोवणें आखेर जातलें, विचित्र भासांनी उलोवचे देणे समाप्त जातलें, जानवयाची देणी नापयस जातलीं, पूण मोग केदीं सरना. आमचे थंय मोग ना जायत जाल्यार आमी आवाज करतले वाटले बरी, किणकिट्टल्या थाळा बरी जाता म्हणटा सांग पावल. आमचे थंय मोगाचे फळ सोडों दी म्हणून मागया. ह्या दिसाच्या नोवेना वेळी 6 वराड्या पासत मागया. ह्या मिसाची तेसावां हे परी आसात. बाळका जेजूक अर्घ जावं मीस दितात जुलियट पेरेरा, लॅन्सी, मोली अँड फॅमिली,
जेराल्ड आणि जॉयस डिसोजा, रणजित प्रीतम डिसिल्वा, अँटनी आणि शार्लेट अल्मेडा, रोनाल्ड आणि अंकिता पिंटो, हेरिक डिसोजा. प्रत्येक इराजा बसोत वेरोनिका पायस, नोवन डिसोजा, युला एल्डन दोनेत, रीटा पिंटो, जॉन डिसोजाच्या आत्म्यागती मिस्तिता मेरी डिसोजा, रोहन डिकुनाच्या आत्म्यागती मिस्तिता मिनोलिन पिंटो, क्रिस्टोफर डिसोजा आणि डिसोजा केल्या कुटुंबा जोरल्या सर आत्म्यागती मिस्तिता क्रिस्टीन डिसोजा आणि कुटुंब. ह्या स ते सवा सांगता आमची कसकी ते सवा बाळकाजीच्या पांयांतळा समर्पया आणि प्रवेश गीता सोवे ह्या मिसाची सुरवात करूया. उबी रावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी प्रस्तावान आयकले आज आमी नियाळचो विशय जावन आसा, तुम्ही करतात ते सगळे मोगान करा. आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवनांत दुसऱ्या दुसऱ्या तराचो वावर आमी करता, विविध तरांचे कामां आमी करता, दुसऱ्या दुसऱ्या संगती आमी करता. आमचो वावर आमी सदांच करतना त्या वावरांत आमी मोग घालूंक आमी कशें ते सगळे मोगान करूंक जाय अशी कृपा ह्या मिसेच्या बलिदानांत आमी मागून घेवया. जायते फावटी आमचो वावर आमी करतना, आमची कामां आमी करतना आमी थोडे फावटी स्वार्थी जाल्या, आमी मोसोर केला, आमी हंकारान भरल्या. ह्या पासून आमी सोम्यतावन बोगसणे मागया. आमी सकळ सांगाता मागया. हांव पाती स्वर्गार देवाक आणि तुमकां भाव भयणीनो सगळी हांव सारो सांगता. मनाची नोंद करण्यानुसार वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसोत बगेन सुद्दां संकवान बरी सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो जगतीर आमच्या सुरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
मोगाच्यान आज आमी वावरेड्या पासत मागता आमचे सर क्रिस्तांव वावरेड्यांनी तांणी तांचो वावर करतना तांणी तांची कामां करतना मोगान करूंक कणी जावन तांणी तांचो दिसपडटो ग्रास जोडूंक जाय तांकां सांबाळ जाय पूण जाल्यारय हो वावर तांणी करतना तांणी मोगान करूंक जाय अशी कृपा तो सोमी तांकां दिवं दी म्हूण आमी मागया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवार तुवें आमची सडवण केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकोण दादोशी जावं आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें पासायलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सांव पावलान कोरिंदकाराक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. मनशांच्या आनी देवदूतांच्या सर बसांनी उलयतरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हांव आवाज करतल्या वाटले बरी किणकिणतल्या ताळा बरी. प्रावाद करचें देणें म्हाका आसत आनी गुपीत संगतीची परिपूर्ण जाणवाय म्हाका आसत. वा एके कडचो पर्वत आनी एक कडेन वसोसो करचें तितलो बावट म्हाका आसत तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हांव कांयच न्हय. आनी सर म्हजें आस्त बदीक दुर्बळ्यांक पोसूंक म्हूण हांव वांटून दीन आनी म्हजी कूड लेगून उज्यांत लासूंक हांव ओपून दीन जाल्यारय म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हें कांयच म्हाका उपकारना. मोग ससनीक मोग दायाळ मोग मोसर करिना आपलीच बाळाय उलयना हांकारान बरोना मोग मर्यादेविने चलना स्ವಂತ आदाय सोदिना रागार जायना आपकार मनांत दवरिना अन्याय पळोवन संतोष पावना बागार सत जिखलेलें पळोवन संतोष पावता. मोग सगळें सोसून व्हरता सगळें सतमंता सगळें बरवसता आनी सगळें सांबाळून व्हरता. देवाचें उतार हें देवाचें उदक
सर्व स्पोर्ट तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. जुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. मोगाच्या भुरग्यानो, आनीक थोडोच वेळ हांव तुमचे सांगाता आसा, उपरांत तुमी म्हाका सोदतेल्यात. पूण हांवें जुदेवा सांगलां तें तुमकां हांव आतां सांगता. हांव वेचे कडेन तुमच्यान येवंक जायना. एक नवो उपादेश हांव तुमकां दितां. एकामेकाचो मोग करा. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. एकामेकाचो तुमी मोग केल्ल्यात तुमी म्हजे शिस्त म्हूण सुमेस्तांक कळीत जातले. देवाचे उतर हे फागणी तुका क्रिस्ता. बाळूक जेजू थंय भोवमोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, तुमी करतात तें सगळें मोगान करा. ह्या विशयाचेर आज आमी नियाळ करता. आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवनांत विविध रितीचो वावर करता, विविध रितीची कामां आमी करता. आनी आज नियाळसो विशय आमकां सांगता, ही सर्व वावर आमी करतना, ही सर्व कामां आमी करतना, आमच्या दिसपट्ट्यो संगती आमी करतना आमी तातूंत मोग घालूंक जाय. आमी करचे ते सगळे आमी मोगान करूंक जाय. पूण मोगाच्या न्हू, जर तर आमी करचे ह्या संगतींनी आमी मोग घालूंक जाय, आमचे थंय मोग आसूंक जाय.
आमी तो मोग अनुभव करूंक जाय, आमी तो मोग समजूंक जाय. तेन्ना मात्र आमी कडच्या त्या सर संगतींनी आमी मोग घालूंक जाता. चिंत्या एका रैता कडेन, एका कृषिकारा कडेन एक माडाचें तोट आसा. आनी ह्या माडाच्या तोटांत एक बांय आसा. आनी हो रैत ताच्या तोटाक वेता तोटाक उदक घालचे खातीर, त्या बांयत तावन उदक घालचे खातीर. जर तर त्या बांयत उदक ना तर त्या रैतान बांयत तावन त्या तोटाक उदक घालचें कशें? त्याच रितीन मोगाचो ना. जर तर आमचे लागीं मोग ना तर, जर तर आमी मोग अनुभव करूं ना तर, जर आमी मोग कितें म्हणलें समजोंक ना तर आमी तो मोग हेरांक कसो दिवचो? आमी करचें तें सगळें आमी मोगान कशें करचें? देखून सांजू हांव ताच्या पयल्या पत्रांत आमकां सांगता, अध्याय 4 वळ 11, देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. मुखारून तो ताच्या वांजेलांत सांगता, अध्याय 3 वळ 16, देवान संवसाराचो इतलोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारींत धाडलो. पळय मोगाचो आमचो देव सदांच आमचो मोग करता. हर एक घडये हर एक वेळा आमचो मोग करता. आमचे प्रॉब्लेम कितें म्हळ्यार आमी ताच्या मोगाक सडावत जावन गुमान दिवंक वचना. वी टेक हिज लव फॉर ग्रांटेड. आनी जर तर आमी सांजू हांव लागीं विचारलें, सांजू हांव देव आमचो कितलो मोग करता म्हणून, आनी सांजू हांव आमकां सांगतलो देव आमचो इतलो मोग करता. कितलो सगी? तो म्हणटा देव आमचो इतलो मोग करता की ताणें ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारींत धाडलो. देवाच्या मोगाक आमी मापन घालूंक जायना. वी कांट मेजर इट. देवाच्या मोगाक आमी मोल दिवंक जायना म्हणटा सांजो हांव. देव आमचो इतलो मोग करता. आनी हो देव मनशाकुळा खातीर करचे ताणें हर एक संगती मोगान करता. आमी जाणाव देवान ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारींत धाडलो आमची सडवण करचे खातीर, आमकां साल्वासां वाडच्या खातीर. देवाचो पूत कित्याक मनीस जावन आयलो? ताणें आमचे साल्वासांव कित्याक केलें? ताणें आमची सडवण कित्याक केली? कित्याक म्हळ्यार तो आमचो इतलो मोग करता की आमी पातकाच्या काळोखांत आसलें ताका पळोवंक जावना. आमी पातकाच्या बांदपासांत आसलें ताका पळोवंक जावना. आमकां त्या पातकाच्या काळोखांतलें भायर हाडन उजवाडा काडचे खातीर तो मनीस जावन आयलो. हो जावन आसा देवाचो मोग. आमी जाणा उत्पत्ती ग्रंथांत आदाम आनी एव देवातावन पयस गेली आनी तांणी पाताक आदारलें आनी तेन्ना देव तांकां सोदून आयलो. ती लिपोवन रावल्ली. देव तांकां सोदून आयलो आनी आदाम ताणें विचारलें, आदाम तूं खंय आसाय? मोगाचो ह्या सोदनेंत, देवाच्या ह्या सोदनेंत मोग आटापून आसा. तो आदाम आनी एवेचो मोग काडटलो जाल्ल्यान तो तांकां सोदून आयलो. कायनान आबेलाची कुणी केली. देव परत आयलो आनी कायनाक ताणें विचारलें, कायन तुजो भाव खंय आसा? परत ह्या देवाच्या येण्यान मोगाचो मोग आटापून आसा. देव आशेतालो की कायनान नाश जावंक नजो. ताणें परत पाटी येवन ताची सूक वळखून पाटी येवंक जाय. आनी ह्या पासत कायनान देवान कायनाचो मोग केल्ल्यान देव कायनाची आयलो ताका पाटी हाडूंक. दावीद राय देवाच्या मोगाचो राय. पूण दावीद रायानी पातक केलें. तोय देवातावन पयस गेलो आनी उपरांत आमी पळयता पवित्र पुस्तकांत दावीद राय कांयच जायनातल्या बरी जियेलो. ताणें पातकच आदार नातल्या बरी तो जियेलो. पूण देव ओगो रावोंक ना. देवान आपल्या प्रवाद्याक धाडलो, नातान प्रवाद्याक धाडलो दावीद रायाक ताची सूक कळीत करच्याक. परत ह्या संगतींत आमी पळयता देवाचो मोग आटापून आसा. देवान दावीद रायाचो मोग केलो आनी दावीद रायान नाश जावचें ताका नाका आसलें देखून तो नातान प्रवाद्याक धाडटा दावीद असरशी. हांवें सांगलें देवाचो पूत मनीस जालो आमकां सोडून हाडचे खातीर. तो आमचे मदें जियेलो. आमचे मदें तो जिवन आसतना ताणें असर्यां केलीं, अजापां केलीं, कुर्साची वाट तो चल्लो, कुर्सार तो मेलो. मोगाचो ह्या असर्यांनी, ह्या अजापांनी, ह्या कुर्साच्या वाटेंत, ह्या कुर्साच्या मरणांत मोग आटापून आसा. आनी हो जेजू आज आमकां सांगता. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें, एक नवो उपादेश हांव तुमकां दितां, एकामेकाचो मोग करा. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. आनी आज आमी नियळसो विशय जावन आसा. कसलो आयचो विशय? मोग करूंक. वय
तुम्ही करतात ते सगळे मोगान करा. तुम्ही करतात ते सगळे मोगान करा. तर जर आमी करचे सगळे ते मोगान करूंक जाय, सोम्यान केल्ले बरी आमी करूंक जाय, सोम्यान मोग केल्ले बरी आमी मोग करूंक जाय, तर पयले सोम्याचो मोग कसलो म्हणले आमी नियाळूंक जाय. सोम्याचो मोग कसलो? मोगाच्या न्हू पयले संगत आमी सांगची तर जेजून आमचो मोग केलो एक मनीस जावन. एक मनीस जावन ताणें मनशापण कितें म्हणलें दाखोवन दिलें. आमी पडच्या परो क्रिसमस फेस्त संभ्रम केलो. ह्या क्रिसमस फेस्ताचो मूळ विशय कितें? क्रिसमस फेस्ताचो मूळ विशय कितें? देव मनीस जालो. देव मनीस जालो, आमच्या मदें जियेलो. एक मनीस जावन तो आमच्या मदें जियेलो. सर संगतीन तो आमच्या बरें जालो, पातक एक सोडून. आनी ह्या मनीस जाल्ल्या देवपुतान मनशापण कितें म्हणलें आमकां दाखोवन दिलें. एक मनीस जावन मनशापणान कशें जियोचें म्हणलें ताणें आमकां दाखोवन दिलें. आमी नवो उक्तगन पळयल्यार ताचें तें कालतेपण, ताचें तें बोगसाणें, ताची ती काकूळट, हें सर्व आमी पळयता. मनशापण कितें म्हणलें आमी पळयता. तितलेंच न्हय, जेजू आमकां बऱ्या समार्याकाराच्या ओपार सयत सांगता. मोगाचें न्हू, तो बरो समार्याकार ताच्या गाडवार वेताना थंयसर ताका तो मनीस पडून आसलो तो दिसता. ह्या समार्याकाराक तो मनीस थंय पडून आसलो. जुदेव गी, जेंतील गी, समार्याकार गी म्हण तो जाणा गी. तो मनीस कोण म्हणलें तो जाणा, फकत तो जाणा थंयसर पडून आसो एक मनीस. ह्या मनशाक, हांगासर आसले ह्या मनशाक थंय पडून आसलो मनीस दिसता. गायलो तो मनीस दिसता आनी हाचें मनशापण जागे जाता आनी हो देंवता आनी त्या पडल्या त्या मनशाक कुमोग करता. अशें जेजू म्हणटा, म्हजो मोग मनशापणान भरलेलो. म्हजो मोग मनशापणान भरलेलो. सोम्याचो मोग सॅक्रिफिसान भरलेलो, त्यागान भरलेलो. ही दुसरी संगत. आमकां साल्वासांव हाडचे खातीर, आमच्या पातकाचें फारीकपण दिवचे खातीर सोम्यान ताका संपूर्ण रितीन समर्पण दिलो. ताच्या रक्ताचो निमाणो तेंबो सयत ताणें आमचे खातीर दिलो आनी ताचें सूत्र ताणें करण्यान कळून दाखयलें. आपल्या इश्टा पासो तो आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो, दुसरो मोग ना. वय सोम्याचो मोग सॅक्रिफिसान भरलेलो, त्यागान भरलेलो. सोम्याचो मोग निस्वार्थी मोग. आमी सांगलें देव मनीस जालो, देवाचो पूत मनीस जालो. कोणा खातीर? आमचे खातीर. हो मनीस जालो देव पूत अजापाकन गेलो, शिकून दिवन गेलो. असर्या ताणें केली कोणा पासत? मनशा कुळा पासत. हो देवाचो पूत कुर्साची वाट तो चल्लो, नालिसाय ताणें भोगली, कुर्साचें मरण तो मेलो. कोणा खातीर? आमचे खातीर. ताणें कसलीच संगत ताच्या पासत केल्ली ना. ताच्या हर एका संगतीन ताणें केल्ल्या हर एका संगतीन मोगाचो ना आमी पळयता निस्वार्थ. स्वार्थाची कसलीच सावळी ताच्या करण्यांनी ना. आनी अशें आमी सांगवेत सोम्याचो मोग निस्वार्थी मोग. सोम्याच्या मोगान भेदभाव ना. सोम्याच्या मोगान भेदभाव ना. तो सांगना हांवें दादल्याचो मात मोग करचो, स्त्रियांचो हांव मोग करिना. तो सांगना हांवें भुरग्याचो मात्र मोग करचो, हांव प्रायवताचो पिडेस्ताचो हांव मोग करिना. तो सांगना हांवें क्रिस्तांवाचो मात्र मोग करचो, उरल्या जातीचो हांव मोग करिना. तो हर एकल्याचो एकाच रितीन मोग करता. दादलो जावं दी, स्त्री जावं दी, भुरगो जावं दी, प्रायवत जावं दी, पिडेस्त जावं दी, क्रिस्तांव जावं दी, उरल्या जातीचो लोक जावं दी, सर्वांचो एकाच रितीन तो मोग करता. ताच्या मोगान भेदभाव ना. तर मोगाच्या न्हू, आमी सोम्याचो मोग कसलो म्हणून आमी जाणा जाल्या आनी आमी नियाळसो विशय जावन आसा. आमी करचे ते सगळे मोगान करूंक जाय. तर आमी करचे ते सगळे मोगान करतना सोम्यान मोग केल्ले बरी आमी मोग करूंक जाय. जावंक पुरो आमच्या कुटुंबांत. आमच्या कुटुंबांत आमी दुसऱ्या रितीच्यो संगती आमी करता. जर तर कोणें म्हाका विचारलें, फादर तुका कोणें केल्ली मासलेची कडी चड रुचीक? हॉटेलान केल्ली की वा तुज्या पप्पा मम्मीन केल्ली? कण्णी जावन म्हजी जाप आसतली, म्हज्या पप्पा मम्मीन केल्ली. हांव हांगा शर्माव दिता म्हणल्या खातीर न्ही, हांव सांगना. म्हाका सत हांव सांगता, म्हज्या पप्पा मम्मीन केल्ली मासलेची कडी म्हाका भोव रुचीक. कित्याक म्हळ्यार तातूंत फिश मसाला मात्र ना, म्हाका तातूंत मोगय आसा. मोगाचें न्हू, आमच्या कुटुंबांनी पिडेस्त आसूंक पुरो.
मालगडी आसूंक पुरो, हांतुळणार आसलीं आसूंक पुरो, कणी जावन तांची साखरी करतना तांची सेवा करतना आमकां करांदाय जाता. ती जायती करांदाय आमकां करतात. आमच्या घराय म्हजी व्हडली माय आसली, थोड्याच तेंपाक ती अंतरली. थोड्या तेंपाक म्हजी व्हडली माय हांतुळणार आसली आनी ह्या थोड्या तेंपाक ती हांतुळणार आसले वेळार थोड्या तेंपाक म्हज्या मम्मीन तिची सेवा केली. उपरांत म्हज्या मम्मीची भलायकी तितली बरी नासल्यान म्हज्या पप्पान गांवाक येचें पडलें. परगांवांत आसलो, गांवाक येचें पडलें आनी गांवांत रावन कणी जावन म्हज्या मम्मीन पप्पाक आदार दिला, पूण सडावत सेवा म्हज्या पप्पान केली. आनी हांवें तेन्ना घरा वेतलो, रजेर हांव घरा वेतलो आनी तेन्ना हांवें पळयलां म्हज्या पप्पा मम्मीन म्हज्या व्हडली मायेची सेवा करची. ती हांतुळणार आसली, सगळो वावर तांणी केला, सगळी सेवा तांणी केल्या. हांवें तुमकां वळून सांगाचें म्हणून ना. जर तर म्हाका कोणी 10 लाख रुपया दिलो जाल्यार कणी जावन मुजाण तें करूंक जावचें ना, पूण म्हज्या पप्पा मम्मी ती सेवा केल्या. कित्याक म्हळ्यार ती म्हज्या व्हडली मायेचो मोग करताली. तांच्या त्या सेवेंत, तांच्या त्या वावरांत मोग आसलो. पळय मोगाचो ना, आमच्या कुटुंबांत आमी विविध वावर आमी करता, विविध संगती आमी करता, ते सर्व आमी मोगान करया. आमी वावराडी जावन आसा. आज वावराड्याचो दीस, आमी वावराड्या खातीर मागता. आमी वावराडी आमच्या कामाच्या जाग्यार वेता, थंयसर आमी वावर करता, आमची कामां आमी करता. कित्या पासून आमचो दिसपडटो ग्रास जोडच्या पासून आमचो बॉस आमकां सांबाळ दिता म्हणल्या खातीर. पूण मोगाशानो तितल्या पासून केल्यार पुरो गी, तेन्ना आमी स्वार्थी जाता न्ही गी. फकत आमचो दिसपडटो ग्रास जोडच्या खातीर, फकत सांबाळा खातीर जर तर आमी वावर करता जाल्यार आमी स्वार्थी जाता. देखून मोगाशानो आमच्या वावरांत ती मोग घालया, आमच्या वावरांत ती मनशापूण आमी घालया. आमच्या मदें जायते क्रिस्तांव बिझनेसमॅन आसूंक पुरो. बिझनेस करचें कित्या पासून? मुनाफो जोडच्या पासून, प्रॉफीट जोडच्या पासून, पयशे जोडच्या पासून. पूण आमी बिझनेस करतनाय आमी दुसऱ्या विशयान चिंतूंक जाय, आमच्या पयल्या विशयान चिंतूंक जाय, मनशा विशयान चिंतूंक जाय, मनशा कुळा विशयान आमी चिंतूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार आज जर तर आमी जेवणा कणा आमी मोलाक घेवन गेल्यार खंयच्या कणांत केमिकल आसा, खंयच्या कणांत केमिकल ना, खंयचें खाण शुद्ध म्हणलें सोदून काडूंक बारीक कश्ट. सगळें खाण, सगळे फळ वस्तू आज एडल्ट्रेटेड जावन आसात. खंयची संगत शुद्ध आसा म्हणून सांगूंक आमकां बारीक कश्ट. देखून आमी क्रिस्तांवांनी जर तर आमी बिझनेस करता, कणी जावन आमकां मुनाफो जायचे, आमकां प्रॉफीट जायचे, आमचो दिसपडटो ग्रास आमी जोडीचे, पूण हेरांक आमी कश्टार घालन, हेरांक पिडा येवन करन आमी मुनाफो जोडचे न्ही. बघा आमच्या वावरांत आमी मनशापण दाखोवंक जाय. मनीस जावन आमी वावर करूंक जाय, एक मनीस जावन आमी बिझनेस करूंक जाय. मोगाचें आमच्या फिरगेचेंत आमी वावर करता, आमी सेवा दिता, दुसऱ्या रितीची सेवा आमी दिता. जायतो लोक सेवा दिता फिरगेचें, निस्वार्थी सेवा दिता. पूण जायते फावटी ह्या सेवेंत आमचे स्वार्थ आमी पळयता. म्हाका एक पोजिशन मेळटलें, म्हाका एक गुरकार करतली, म्हाका एक वायस प्रेसिडेंट जावंक अवकाश मेळटलो, म्हाका हेर लोक होगलेक दितलो, असले सकड स्वार्थ चिंतनाय आमचे मदें आसतात. देखून मोगाचें आमी करचो हर एक वावर, आमी करचें ते सगळी संगत आमी मोगान करया. सोम्यान केल्ले बरी, सोम्यान मोग केल्ले बरी, आमी हेरांचो मोग करूंक प्रयत्न करया. कण्णी जावन देवाचो आशिर्वाद आमचेर आसतलो. आमेन. Art
Bapa mogan Dieu. म्हज्या भाऊ भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवीदार देवोपाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या तंदे बलिदान आपल्या बनकने महिमे आमच्या नेके सभेच्या देवा सर्वस्वर मानून घेव. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें सुदार मोगान आमकां बसयला. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सरपदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सरकळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुवें जेजू वरवीं तुज्या सडवण्याचे सासणीक योजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या पडसांचो उसवाड म्हूण दाखयलें. अनंतपूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टी पडलो. ताचें अमरपण पडसळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीय सरदळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Surgani samsa bola tuja berbawa Vun sergi tukacu Vun sergi tukacu Servis pura jinawi बापा करोस तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस बरोवन सोसूंक वेशा आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पोवची.
तेच पुरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणेक कराराचें हें रगत, पातकाच्या पक्षांनी मेळच्याक तुमच्या बसोत आनी सुमेस्त मनशा बसोत तें वरवतले, हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta sukut pergetuya. Jesu melo, Jesu jiwan sala, Jesu novyang itulu. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेजता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमुखांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्ता तुजे पडसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मुरये देवाची माई सांगाती, तिचो पती भगेवन जुजय, भगेवन दम दिता आनी सर कळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tias Jesu वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. सुम्याचे केले मागणी आम्ही सगळी सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समका येवं, तुझी खुशी सदा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो त्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता, तशी आमची पडकां बरोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिनाका, पण वायटांतल्यान आमकां वाचय. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशें नदरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिडये संसाराचे पाप आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप पडतले, आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप पडतले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सुभागी. तुमचे पाप म्हाका पावना, पूण तुजे त्रास म्हाका भलायकी मेळटली.
मोकळा एकामेकाचो सर्वेश्वराच्या देवाचो ताची प्रेयासी बोलतो उपाधी समोसो मोकळा एकामेकाचो सर्वेश्वराच्या देवाचो ताची पुरी तुझ्या प्रेयासी Bukiyang tujuan maka Tamil yang tubuhan kita Bapa so asyirwad kita Bukil yang tujuan maka Tamil yang tubuhan kita Mufazis puji yung kita Betul upadi sumusuh मोकळा एकामेकाचो सर्वेश्वराच्या देवाचो ताची पुरी तुझ्या प्रेयाचो Nirashita kasrodika gaudang kotya pandrongika serginci dai sodung kita Nirashita kasrodika gaudang kotya pandrongika mogaci martun sungkuta Orto upati somoso मोकळा एकामेकाचो सर्वेश्वराच्या देवाचो ताची पुरी तुझ्या प्रेयाचो बोलतो उपाधी समोसो मोकळा एकामेकाचो सर्वेश्वराच्या देवाचो ताची पुरी तुझ्या प्रेयाचो प्रार्थूया प्रतिवन बापा तुझ्या पुताच्या नावान मान दिवन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हूण तुवें येवजिलें हे तुझ्या मोगाचे येवजणे पासून हो दिनवासाचो यश संभ्रमून जेजूच्या नावान आटापलेली तुजी सोडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर
आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका ससनाक वाकोवणूक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. दयकन बसात. आयचे हे मिसाचे बलिदान आनी काळजाक लागचे तसलो भोव बरो संदेश दिल्ले ह्या जाग जावन आसात. बाप रिचर्ड सल्डाना कार्मेलीत प्रस्तुत मडन त्यारांत आमच्या घरांत ते वस्ती करतात. सांगातास आमच्या मायनर सेमिनेरियन्सांचे ते फॉर्मेटेड जावन आसात. फादर रिचर्ड सल्डाना तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी जेजू बाळकाचे विस्तार आशिर्वादा तुमचे वयर आनी तुमच्या सर्व याजाकी कामाचेर आनी मिसावांचेर आमी मागता. आज सर वावराड्यांगाचेर मागसो दीस आनी मोगाचो संदेश आमी पासारचो दीस. फाल्यां भुरग्यां खातीर मागसो दीस आनी सांजेर 6 वरार फाल्यां सांजेर 6 वरार प्रत्येक जावन मीस भुरग्यां खातीर आसतलें. जर तर तुमच्या घरांत भुरगीं आसा तर तांकां तुमी आपोवन हाडचें. आमी तांच्या खातीर विशेष मागणी आमी फाल्यां सांजेर 6 वरांच्या 9 वेळार आमी करतले. जर तर ह्या दिसांनी फेस्ताच्या दिसांनी आनी 9 दिसांनी कोणाकी मिसा दिवंक जाय तर म्हज्या दाव्या कुशीन आसच्या त्या स्टॉलांत तुमी तुमची मिसां दिवची. तशेंच फेस्ताक जावन तुमी कसलोसो आदार तुमी दिवंक आशेता तर त्या स्टॉलांनी तुमी दिवचो. कार्मेलितांनी तयार केल्ली कार्मेलीत याजकांनी तयार केल्ली कार्मेल बायबल डायरी विकरापाक आसा. 3 भाशेनी ती बरयल्या, कन्नडा, इंग्लीश आनी कोंकणी. सर्व दिसांची मिसांची वाचपां मोठवो नियाळ, सांता भक्तांचो नियाळ, सर्व चलती मागणी सर्व ह्या बायबल डायरीर आसा. तुमी जर तर घेतल्यार घरा तुमच्या मागण्या वेळार वापर येत. तशेंच नामान बाळक जेजू जर तर कोणाची वर्गणी संपल्या तर ना नो वर्गणी घेवंक जाय तर आमच्या स्टॉलान तुमी मेळचे. तुमकां सर्वांक बरें मागता आनी जेजू बाळकाची विस्तार आशिर्वादा आमी मागता. आतां सर्व आमी उबी रावया आनी मिसाचो अकरेचो आशिर्वाद घेवया. उपरांत 9 आसतलें. सर्व स्पोर्ट तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपले आशिर्वाद घालू. प्रागाच्या बाळका जेजूचे 9 मनशाच्या भुरग्या सांगता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इस जावन जियेलो सर तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुणकण दैवीक वयस म्हणलें नांव तुका फावो जालें. नेण्यारां शिकयलो जेजू मेस्री म्हूण नांवाडलो. आतांच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक ताच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागाचो जेजू बाळक म्हणटा कितलो सण तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमची सर ते सवा आमची मागणी बाळका जेजू मुखार आमी दवरया. आज सर वावराड्या पासून मागचे खातीर आमी हांगासर जमले. हांव आमच्या कुटुंबांनी वावर करच्या सर आमच्या मोगाचे स्वामी उगडास काडया. तांणी तांचो वावर तांचें काम बऱ्यान करूंक निस्वार्थी सेवेन करूंक मोगान करूंक जाय अशी कृपा तसो देव तांकां दिवं दी. जावंक पुरो आमच्या कुटुंबान आमच्या सेसांबरा आमच्या फिरगजेंत जायते आमच्या भाव भयणींनी तांचें काम उगडायलां. ह्या दिसांनी परगांवांत वावर करच्या जायत्यांनी तांचें काम उगडायलां. तांचे पासून आमी मागया तो सुबाळोक जेजू तांचेर काकूळ दाखोवन दी म्हूण आमी मागया. ह्या दिसांनी आमचे रैत तांच्या हक्का खातीर झुजते आसात. तांचो वावर सगळो रावोवन ते थंयसर येवन प्रोटेस्ट करनासात. तांचे पासून आमी मागया. आमची सगळी मागणी सांगात मेळोन आमी मागया. हे बागेवन जेजू बाळका तुजी सर पदवी अजा भितर उगडापे केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावून दिवंक उलोवलो आसता.
तुका पातयेन उलो मारतल्या सकटांक दायेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. आमच्या पप्पा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरिये कुरपेन मरले सुमी तुझे संगता श्रेया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बालका आमचेर बेसावंक घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बालका आमचेर बेसावंक घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बालका आमचेर बेसावंक घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बालकाक मागणे. हे अजाबाच्या जेजू बालका आमच्या बेजार काळजांचेर हे कागोल तुजे देश घाल म्हूण तुजे मुखार सदपडून आमी मागता. तुजे इतले बिरमोतीन बरले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या अत्रेकान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर कश आनी राजकोट तुजी कुमोग आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सरभता. आमेन. बालका जेजून आमचेर ओतुल्या सर उपकारांक ताका आमी अर्गां दिवया. सांगता आमी मागया. हे भोवदार बाळोक जेजू तुज्या मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केले देवड्या उपकारा खातीर आमचे अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकोळते आमी वर्णयतल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव रस्तार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजबाच्या इमाचे मारिफात तुजे भक्त सगळ्यान विस्तारूं दी. सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणाक मान दिवं दी आनी तुज्या कल्याणांतली दैवीक मजत जोडून दीत. सर सुत्याने महिमा जावं तुका बालका जेजू. आमेन. बालका जेजूचे आशिर्वाद घेवंक आमची तकली आमी बागावया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या पाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिव. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवेची याद आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतेन तुमकां धाडटा. जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाल आयक आमचे मागणे. जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाल आयक आमचे मागणे. मागो आमी तुमी घेतलेल्या वासयले सौम्या तुवें घेवून आयले रिते हात. धाड आमकां तुजे कृपे सवें. जेजू बाळका आमचे बेसावंक घाल आयक आमचे मागणे. जेजू बाळका आमचे बेसावंक घाल आयक आमचे मागणे. मुखार पुत्रा सुवें आमकां आशिर्वाद दिव आमकां. कसे जेव्हा आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले पप्पाचे वचन आमेन.
आसा एकलोच कालच्या मोगासो आत्मो दिवून केल्यान ताणे आमकां ताची भुरगीं जेजू आमी भावानी भयणी आमकां आसा एकलोच ताच्या मोगाचो आत्मो दिवून केल्यान ताणे आमकां ताची भुरगीं कितले बरे भाव भयणी भाशेन एकवटान आमी जियेमचे धवळ बापाक दिता महिमा मेळटा आमकां बेसांव ताचे कितले बरे भाव भयणी भाशेन एकवटान आमी जियेमचे धवळ बापाक दिता महिमा मेळटा आमकां बेसांव ताचे तुमले सगळे घेतले आमी दिल्या ताटापला संतोष भोगसून जियेता आगे चालून करता बापाचे काळीज सोडले सगळे घेतले आमी दिल्या ताटापला संतोष भोगसून जियेता हगे सांडून करता बापाचे काळीज दादोस